सांगात म्हणूया हांव पातकी सोड पुजता तुया आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव चाडून सांगता मना चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून लागीं सदांच साथ मारी सगळ्या विरोधांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव विनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Krista kakutko Krista kaglutko Soumya kakutko Soumya kaglutko देवाक आर्गान मोहिमा दिवन सांगाताक म्हणुया मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांतीच्या शरीरा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपुत्रिकार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सोर पदवीदार आनीक भोव दयाल देवा कातारीन तुजे रोगसाक्षिणीक आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली तिच्या जैताचो दीस समोरमतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्याचेर मोरपुर्यान जैतिबोवन जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी आमच्या सुम्या तुज्या पुतार विंचो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजभोग चलयता सासनाच्या सासनाक जाणमायेच्या पुस्तका वेलें वाचप प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली संसार सोडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नोश्ट दिसलें तांचें मरण तांचो सत्यानस म्हूण ही पिशी समजली पूण ती आपली शांत आसात मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवशान भरल्यांत तांचीं काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पुरजोळीत जातलीं आनी उशांतल्या किट्टां परी तीं धांवतलीं तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी परजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो ताचेर पातयेतात तीं सत समजतलीं ताका विस्वाशी रावतात तीं
ताचे सवें मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. Rodnia tukani voptati Gayona gahavun kortat luvni पोतून म्हणूया. Rodnia tukani voptati Gayona gahavun kortat luvni सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब ओन बावार्थी लेखून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलें आनी आमची काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायोना गावन कोरतात लोवणी. जबाब हातान घेवन वोंप्याचें बी येता येता गितां गावन आयली, माथ्यार मारून कोणसाचे बरी. जबाब बागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोबें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेंपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमची प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. ही एक शाणी आंकवार सोम्याक जागृत रावलोली. जेजू आयलो तेन्ना ताचे सोंगी सोंतोसान आंकवारीच्या वरान लग्नाक भितर ती गेली.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळे कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक एमकोंडान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात म्हणटूच तुमी भिवू नाकात शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने बाबडीनो आयचो विशय आमकां सहभागिलीपणाचेर नियाळ करपाक आपयता सहभागिलीपण म्हणल्यार कोलॅबोरेशन सहभागिलीपण कित्याक जाय कित्याक आमी एका समाजान जियेता आनी हो समाज बरो जावंक जशें आमी आयज सुरवातेक आयकलां तो बरें करीत गेलो म्हणजे जेजू बरें करीत गेलो जाल्यार हें बरेंपण सगल्यांक जरी तर पावतलें जाल्यार समाज सारको आसपाक जाय आनी ह्या पासत समाजाच्यो भांडावळी सगल्यो बांदून हाडलेल्यो आसात आमकां बरेंपण मेळपाक आमची उदरगत जावपाक कसल्यो भांडावळी ह्यो आमच्या समाजान आमी पळयत जाल्यार हो समाज बरो जावचे पासत आमचे लागीं लोक आसा आमी नागरिकां सगलीं ह्या देशाची वो ह्या गांवची वो ह्या आख्या संवसाराची आमी नागरिकां लोक आसा आनी ह्या लोकांचें बरें करपाक आमी विचून काडलेले आमदार आसात तांकां आमी लेजिस्लेटर्स म्हणटात ते आमचे पासत कायदे करतात ते आमचे पासत वेगवेगळी लेजिस्लेशन्स म्हणटात ती घडोवन हाडटात जाल्यार तांणी जें कितें आमचे पासत कायदे केल्यात ते वेव्हारान घालपाक ते चालते करपाक आमचे लागीं मंत्री मंडळ आसा तशेंच वेगवेगळे ब्युरोक्रेट्स आसात जे सेक्रेटरी आनी वेगवेगळे तरेन हें जें कितें आमकां मांडून हाडलेलें आसा मांडावळ बरी केल्ली आसा ती सगल्यांक पावोवपाक आमचें बरें जावपाक ह्या बरेपणान केन्नाय जरी तर कोणूय चुकता जावं आमदार चुकतात वो जावं मंत्री मंडळ चुकता वो ही पर्जा चुकता जाल्यार तांकां सारकें निटायेर जाग्यार घालपाक आमचे लागीं न्यायालय आसा म्हणजे ज्युडिशरी आसा आनी हें सगलें जें कितें घडटा तें लोकां मेरेन पावोवपाक सगल्यांक कळपाक सगल्यांक मेळपाक आमचे लागीं पत्रकार आसात प्रेस आसा तरी आख्खी भांडावळ भाव भयणीनो आमचो समाज बरो जावचे पासत आनी वेगवेगळी मनशां वेगवेगळ्यो भांडावळी ज्यो हांवें आतांच म्हणल्यात तांचे मदें हें सहभागिलीपण कोलॅबोरेशन जेन्ना आसा तेन्नाच हें बरेंपण आमचे मदें जावं येता भाव भयणीनो निकतेंच COP27 हें आमच्या सगळ्या आख्या संवसारभर राष्ट्रां जीं आसात 196 कंट्रीज युनायटेड नेशन्स ही बाराबर येवन हें एक सहभागिलीपणान ताचेर जाय तें उलयलें आनी जें कितें करपाक जाय ह्या संवसारा पासत ताचे विशीं उलयलें शर्म एल शेख इजिप्त हांगासर हें COP27 आतांच निकतेंच घडोवन गेलां नोव्हेंबराचे 6 तारखेर ते 18 तारखेर आनी सगळीं एकवटीत राष्ट्रां युनायटेड नेशन्स जेन्ना बाराबर येयलीं तेन्ना कोलॅबोरेशन वो हें सहभागिलीपण आनिकूय वाडपाक जाय कित्याक आयज आमचो समाज एक पेरिगान पडलेलो आसा एक तरेच्या डेंजरान पडलेलो आसा देखून
जी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा ताचेर आमी जैत व्हरूंक सगळ्या राष्ट्रांनी बाराबोर मेळून ही पावलां मारपाक जाय, एकामेकाच्या सांगातांनी पावलां मारपाक जाय. हें COP27 हांगासर ह्या सगळ्या राष्ट्रांनी म्हणलें. आनी खेरीत मुद्दे जे तातूंतले आयले ही 196 नेशन्स जी आसात, राष्ट्रां आसात, तांणी म्हणलें पॅरीस एग्रीमेंट जो केल्लो 2015 आनी ह्या सगळ्या राष्ट्रांनी 2016 ताचेर सही मारलेली आनी तांकां लिगली बायंडींग म्हणटात. म्हणजे जें कितें आमी करता म्हूण सांगलेलें तें तांणी करूंकूच जाय. हाचो पयलो उगडास केला. ज्या राष्ट्रांनी आजून पासून हे लिगली बायंडींग कमिटमेंट्स म्हणलेले आसात ते पाळूंक ना, तांणी आतां बेगीनूच ते पाळचे. कित्याक आमच्या संवसाराचो तापमान वाडत आसा. ग्लोबल क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग, सी लेवल रायज हें सगळें जायत आसा. तेन्ना ही सगळीं राष्ट्रां बाराबर येवन करपाक जाय. हो पॅरीस एग्रीमेंट म्हणटा तो सगळ्या राष्ट्रांनी ताचेर जे सही केल्या तें पाळचें अशें म्हणलें. दुसरें तांणी म्हणलें नेट झिरो. नेट झिरो म्हणल्यार आमची उदारगत जेन्ना जावपाक जाय सगळ्या राष्ट्रांची, आमचोय भारत देश तातूंत आसा. ज्यो डिवेलप्ड कंट्रीज आनी डिवेलपिंग कंट्रीज म्हणलेल्यो आसात, म्हणजे आमी भारतीय आमचो देश डिवेलपिंग कंट्री जाल्यार हें करता आसतना ज्यो गॅसी वो जे तापमान वाडोवपाच्यो वस्तू आमी करता त्यो एक वाटेन करता आमचे उदरगती पासत, जाल्यार तें भरून काडपाचेंय आमी करपाक जाय. आनी हो बॅलन्स हो समतोल सांबाळपाक जाय. तेन्ना आमी म्हणटा नेट झिरो. तिसरी वस्त तांणी म्हणली डॅमेज एंड लॉस फंडींग. डॅमेज एंड लॉस म्हणल्यार हें सगळें जेन्ना आमची उदारगत करपाक आमचें बरेंपण जावचें पासत जितल्योय वस्तू आमी करता तातूंत जी डॅमेज जाल्या, जें निसणटोन जालां तें कोणें तरी भरून काडपाक जाय. आनी असल्या संदर्भान ज्या राष्ट्रांनी आपलो डिवेलपमेंट केला, डिवेलप्ड कंट्रीज अशें तांकां आमी म्हणटा, तांणी ज्यो डिवेलपिंग कंट्रीज आसा तांकां हो डॅमेज एंड लॉस फंडींग म्हणटात तें करपाक जाय अशें म्हणून ह्या एकवटीत राष्ट्रांनी सगळ्यांनी म्हणलें. आनीक कार्बन बजेटींग म्हणलेलें केलें. म्हणजे जें कितें आमी वावर करता वो आमची उदारगत करपाक आमी जरी तर आमकां दिल्लें आसा, म्हणजे भारत देशाक जितली उदारगत करपाक हे कार्बन डायऑक्सायड सोडपाक जाता ती आजून जरी तर सोडूंक ना, जाल्यार कार्बन बजेटींग म्हणलेलें आसा. कितले पासून करपाक जाता, कितले पासून करपाक जायना. जरी तर उरल्या ते दुसऱ्यांक दिवपाक जाता आनी दुसऱ्या लागीं बाटर सिस्टम करून आमकां घेवपाक जाता. भाव भयणीनो, हातूंत सगळें आमकां दिसती पडटा तें सहभागिलीपण. हें जालें अंतरराष्ट्रीय मळार. जरी तर आमी आमच्या भावार्थाचेर नदर मारली जाल्यार आमचो भावार्थ भाव भयणीनो आमकां हेंच सांगता, आमच्या भावार्थान सहभागिलीपण आसपाक जाय. आनी सहभागिलीपण म्हणल्यार कितें, आमचो भावार्थ जिवोवपाक एकामेकाक आदार दिवचे पासत एकल्याक जबाबदारी आसा. याज्ञीक आसात, माद्री भयणी आसात, आमचो गृहस्थी लोक आसा. तेच बरोबर आमी वेगवेगळे तरेची आमची वेवसाय करता, वेगवेगळे तरेचो आमचो वावर. कोण शिकता, कोण शिकयता, कोण उद्योग करता, जाल्यार कोण मॅनेज करता. हे सगळे एकल्याक आमकां ही कार्यां दिल्लीं आसात. आनी सहभागिलीपणान ही कार्यां जेन्ना आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो आमची उदारगत जाता. आनी जेन्ना आमची उदारगत जायना वो कितेंय जरी तर वयर सकयल जालां तेन्ना आमी एकामेका लागीं उलोवन भासाभास करून हे प्रश्न आसात ते सुटावे करता. आनी ते सुटावे करूंक आमकां आमचे न्यायालय आसात ते आदार करतात. भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां जाणवायेचें पुस्तक आमकां किरीत भाशेन सांगता, जीं कोण बरें करतात तीं ह्या संवसारांत जियेतलीं आनी त्या उपरांतूय जियेतलीं. पूण हें करता आसतना जायते जाणांक मरण फावो जाता, म्हणजे मारतीरपण. आनी जीं कोण मारतीरपण भोगतात, ज्या कोणें तांकां मारला वो नाच केला ते घोडे समजतात तीं मेलीं, काबार जालीं. भोव करून जे समाजान कितें वायट घडटा वो आमच्या समाजान उदारगत जावपाक जाय थंय थोडेच जाण फकत आपणाचो फायदो पळयतात. आनी असल्याचेर आड झुजपी आयज आमचे मदें जायते एक्टिविस्ट आसात, NGOs आसात. आनी अशें करता आसतना जायते जाणांक नाच केल्लेय आसात, जायते जाणांक थोंड केल्ले आसात, जायते जाणांक विकतेय घेयल्ले आसात. तर असल्या संदर्भान जे कोण आपलो आख्खो कंट्रोल करतात म्हूण समजतात ते जायते फावटी समजतात आमी जिखले, काबार जालें. जाणवायेचें पुस्तक म्हणटा ही पिशीं, ती काबार जावंक ना.
पूण ती नव्यान उठटली. आनी ह्या दिसांनी आमी वाचपान जी घेता आमी निमाण्या सुमानान आसा आमच्या सेवा धर्मीक वर्साच्या, तेन्ना ह्या निमाण्या दिसांची खबरो आमकां आयकूंक येतात. बो करून आमकां प्रकाशणेचें पुस्तक, ह्यो निमाण्यो घडयो, निमाणे जी प्रकाशणी भाग्योन जिवांक दिसती पडली ती आमचे मुखार दवरता. आनी प्रकाशणेचें पुस्तक भाव भयणीनो केरीत भाशेन बरयल्लें जेन्ना पयली पवित्र सभा सगळे तरेचो धुमाळो सोंसताली. आनी हो धुमाळो सोंसताली कित्याक ही जी क्रिस्ताची तत्वां आसात, क्रिस्ताची शिकवण आसा ती आपल्या जिवितान जियेताली. आनी जायतो लोक ह्या जम्यांक भितर सरतालो. आनी असले वेळार जे कोण आपणाच्या हातान पदवी आसात, भोव करून सरकारी पदवी, भोव करून जे कोण राजा आसात, तांकां दिसलोले हो लोक सगलो जरी तर तेच वाटेन गेलो जाल्यार आमचो कोण उरतलो. आनी ह्या पासत क्रिस्ती धर्माक आनी क्रिस्ती भावार्थाक थंडावंक ही एक चाल जावन गेल्ली. आनी तेन्ना पोरजां बी येयल्ली, तेन्ना वडील बी येयल्ले. काबार जातलें काय, कित्याक जेजून आमकां निमाण्या दिसांचीय खबर सांगल्या. सगळें सोंपतलें, दुसरें येणें क्रिस्ताचें जातलें. तर असल्या वेळार किरीत भाशेन हीं दर्शनां भाग्योन जिवांक दिसती पडलेलीं ती आमकां ह्या प्रकाशणेच्या पुस्तकान बरयन दवरलेलीं आसा. जाल्यार संवसाराचो शेवट जेन्ना येतलो तेन्ना तो कित्याक येतलो अशें ते म्हणटाले की हें जे क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता, वो क्रिस्ती भावार्थ थोणावंक पवित्र सभेक जो धुमाळो दिता तो सोंपतलो. आनीक आमकां जैत दिवपाक क्रिस्त नव्यान येतलो, दुसरें येणें क्रिस्ताचें जातलें. आनी देखूनच सगळीं जीं कोण क्रिस्ता सवें बोळाय करतात तांणी क्रिस्ता सवें बोळाय करची. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक बरोवनूय हें सांगता. कोणूय जरी तर बोळाय करपाक सोदता जाल्यार संवसाराची पदवी तुजे लागीं आसा म्हूण न्हय, वो तुका जाय ते भाशेन तुज्यान विकतें घेवपाक जाता, वो कोणाक थोणावंक जाता, ह्या पासत बोळाय करिनाका. वो तुजे लागीं इन्फ्लुयन्स आसा कोणाचें, जावं गव्हर्मेंट इन्फ्लुयन्स, वो जे टॉप ऑफिशल्स आसात तांचें इन्फ्लुयन्स तुजे लागीं आसा, बोडाय करिनाका. कोणूय जरी तर बोवाळाय करता जाल्यार ही बोडाय क्रिस्ता सवें जावची. म्हणजे क्रिस्ताची शिकवण जांच्यान आपल्या जिवितान घालपाक जाता, क्रिस्त बरें करचे पासत खुर्सार मेलो आनी आपलें रगत वारयलो ते भाशेन तुज्यान करूंक जाता जाल्यार बोडाय कर, तुज्या भावार्थाची बोडाय कर. बाबडीनो आयज ही बोडाय वेगवेगळे तरेन आमकां केल्ली दिसती पडटा. आनी ही बोडाय करता आसतना भोव करून सहभागिलीपण जें करपाक जाय तें सगळें हाल्ललें आसा. आयज आमचो समाज खंय आसा, आयज आमच्या समाजान लोक कितें करता, आयज आमच्या समाजान जे विचून काडलेले आसात, वो जे राखणदार आसात, एक एकलो कितें करता. आयज आमचो समाज भाव भयणीनो एके भाशेन हाल्ललो आसा. आमी रडटा, दुखता, आमकां कितें जाता आमकां कांयच कळना, कितें चल्ललें आहा आमच्या गोंयांत हें आमी जायते जाणां प्रश्न करता. आनी पळोवंक वचत जाल्यार फकत एकूच मुद्दो थंयसर, सहभागिलीपण चुकलेलें आसा. आमचे मदें भासाभास जायना. जे कोण आमी विचून काडलेले ते आपणाक जाय ते भाशेन कायदे बदलूंक सोदतात. फाटीं जे एमेंडमेंट्स काडले, एक तरेचे एमेंडमेंट्स, कायदे जे आमकां केल्ले आसात भाव भयणीनो, ते आमच्या बऱ्या पासत. आनी हे कायदे जे बऱ्या पासत केल्ले आसात ते बदलपाक प्रयत्न केलो. आनी बदलपाक प्रयत्न केलो तेन्ना आमचे जे विचून काडलेले आसात ते म्हणटात आपणाक जाय तें करतले. एके वाटेन आमकां म्हणलेलें आसा भिवपाची कांयच गरज ना, जाल्यार दुसरे वाटेन म्हणलेलें आसा आमी जें केलें तें केलें गेलें वयतलें, तुमी सांगपाक जायना. जरी तर तोंड उगडलें जाल्यार पुलीस जे आमकां राखपाक आसात, ही पुलिसांची बांडावळ करीत भाशेन आमचे राखणदार कशे तांकां दवरलेले आसात, तेच उजार करून, ह्योच बांडावळी उजार करून ज्या कोणाच्या हातान पदवी आसा ते जे कोण उलयतात तांकां बंद करपाक सोदतात. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमची सांगेची भाव भयणां, भोव करून आमचे सांगेचे शेतकामती IIT आपल्या गांवांत नाका, म्हणजे शेतां भाटां जीं आसात थंयसर नाका, ती पाड घालनाका म्हूण मागता. 2 म्हयन्याहून अदीक जाले. सांगेचो MLA म्हणटा हिंगाच बांदतलो. पूण आयज पासून हे सांगेचे जे शेतकामती आसात ते म्हणटात एकूय पावटी आमचो आमदार आमचे मुखार येवन आमचे बराबर उलोवंक ना, एकूय पावटी सहभागिलीपण करपाक आमचे लागीं मागूंक ना, भासाभास करूंक ना. भाव भयणीनो, आमकां जे कायदे दिल्ले आसात ते आमकां जरी तर एकवटीत राष्ट्रां सगळ्या संवसाराक जे कायदे केल्ले आसात जांचे विशीं आतांच हांवें उल्लेख केला, आतांच सांगला, तेच भाशेन आमचे राष्ट्राचेय कायदे आसात.
आनी भोव करून आमचें पर्यावरण सांबाळपाक, आमचो समाज सांबाळपाक हे जे कायदे केल्ले आसात ते सगल्यांक लागू जावपाक आमकां दिल्ले आसात. आनी आमच्या पर्यावरणा विशीं भोव करून जेन्ना गोंयांक आमकां आमचे पश्चिम घाट आसात, वेस्टर्न घाट्स, ते राखचे आनी सांबाळचे पासत आमकां सेंट्रलांत तावन एक बरो कायदो आयिल्लो आसा. जंय आमची 99 गांव 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोन्स म्हणून ते मार्क केल्ले आसात. जो एक रिपोर्ट केल्लो आसा कस्तुरी रंगन म्हणटात ताचे कमिटीन, हे आमचे घाट्स राखपाक, तातूंतल्यान ज्यो नदी देंवतात त्यो राखपाक आनी ह्या नदीचे देगेर जो आमी लोक आसा आमची उदारगत जावपाक आनी आमचो गांव आनी आमची शारां आनी आमचे शेतां बाटां बरे भाशेन सांबाळपाक हे कायदे केल्ले आसात. तातूंतूय आमचे मदें सहभागिलीपण जावपाक जाय आसलें. जे बरे कायदे वयर तावन आमकां दिल्यात ते पाळपाक जाय आसले. पूण तातूंत भितर आमचे जे विचून काडलेले आसात, आमचो राना मंत्री आसा, फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, आमचो मुखेल मंत्री आसा, ते म्हणटात ही सगळीं इको सेन्सिटीव झोन्स तातूंतले काडून उडोवपाक आमी सेंट्रलाक बरयतले. म्हणटच बरें करपाक जंय सहभागिलीपण करपाक जाय थंयसर हें सहभागिलीपण चुकलेलें आसा. दुसरे वाटेन सहभागिलीपण जेन्ना आमच्या गोंयांत हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आयिल्ले, आमचे मदलीं जायतीं जाणां उठलीं आनी ताचेर जायते जाणांनी प्रोटेस्ट केले आनी सुप्रीम कोर्ट पासून आमचे मदें येवन सुप्रीम कोर्टान खेरीत भाशेन हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात ते इकॉनॉमिकली आनी इकॉलॉजिकली आमच्या गोंयांक पुरते न्हू हें सांगलें. आनी हांगासर जेन्ना आमचो सुप्रीम कोर्ट सांगता तेन्ना आमचे विचून काडलेले जे आसात, आमचो सरकार आसा आनी आमच्यो ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो भांडावडी आसात, आमचे राखणदार आसात, तांणी हें सहभागिलीपणान सारकें करूंक जाय आसलें. पूण आजून पासून आमकां दिसती पडटा हांगासर सहभागिलीपण ना. दुसरे वाटेन हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे नाका म्हणून सांगलेले आसात वो ते बदलपाक जाय म्हूण सांगलेले आसात, त्या वाटेन सरकार थंड आसा, ओगी आसा, कांयच करना, एक्शन घेयना. भाव भयणीनो, सहभागिलीपण म्हणटात तें सकयल तावन वयर सगल्याक जेन्ना जाता तेन्नाच आमची उदारगत जातली. आनी जी आयज भासावण्यो आमी आयकल्यात आयज ह्या पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकान, ह्यो सगल्यो भासावण्यो जरी तर आमचे सवे खऱ्यो जातल्यो जाल्यार भाव भयणीनो आमी सहभागिलीपणान वावरून सगल्यांनी आमच्या भावार्थान घट रावपाक गरज आसा. सगल्यो वस्तू बदलतात आतां आनी ह्यो वस्तू बदलत रावतल्यो. नथींग इज परमनंट एक्सेप्ट चेंज अशें आमी कडेन आयकल्लें आसा. पूण हें सगळें बदलता तेन्ना एक वस्त केन्नाच बदलची ना. हो सर्ग आनी संवसार सगलो सरोन वेतलो जेजून म्हणलां. पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सरची ना. म्हजीं उतरां म्हणटा ती पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां, ह्यो भासावण्यो ज्यो आमकां केल्ल्यो आसात म्हणजे जी कोण आपल्या भावार्था पासत उबी रावतात ती सर्ग जोडटलीं, ती जिवीत जोडटलीं. हीं उतरां केन्नाच पाड जावपाक जायना. तर भाव भयणीनो, जरी तर आमच्या सहभागिलीपणान कितेंय जरी तर चुकलां ओ कितेंय जरी तर आमच्या समाजान आमच्यो भांडावडी हाल्लेल्यो आसात, घुसपागुंदोड आयज आमच्या समाजान जाल्लो आसा, जाल्यार सगल्यांनी बाराबर मेळून आमी वावरूंक जाय. आनी तेन्नाच आमचेर जें वायट येता आनी येयत आसा, एक वायट आमकां आयकूंक येयत आसा आमच्या थळाव्या मळार तशेंच अंतरराष्ट्रीय मळार, जें कितें आमकां वायट दिसती पडटा, संवसार काबार जाता असो दिसता, आमीक आनीक तगची ना अशें आमकां दिसता, तें आमच्यान आजून पासून वाटावंक जाता. आनी ह्या पासत हें COP27 म्हणटा थंयसर हीं राष्ट्रां जेन्ना बाराबर मेळ्ळीं आनी जरी तर जे एकल्याक कमिटमेंट दिल्ले आसा ते जरी तर आमी पाळले जाल्यार आमकां खरेंच भिवपाची गरज ना. आयज शुभ वर्तमानान जेजूनय सांगलां, जे कोण कुडीचो जीव काडपाक सोदता तांकां भियेनाकात, तांची भिरांत धरिनाकात, पूण कोणाक भियोवचें. एक बाराबर तुजो कुडीचो आनी ओतम्याचो त्या इफेर्नाच्या उज्यान नाश करूंक जाता, ताका भियेयात. आयज ताका भियेतात ती बरी भाशेन जियेतलीं. जे कोण भियेनात ती ह्या समाजांतल्यो भांडावडी पाड घालीत रावतलीं. जे कोण भियेनात ते ह्या समाजांतल्यो भांडावडी पाड घालूंक आपणाक जाय ते उलयतले, जाय तांकां भिवयतले, जाय तांकां विकते घेतले. तर भाव भयणीनो, आमी सगलीं जरी तर सहभागिलीपणान वावुरता जाल्यार आमच्या भाग्यून फ्रांसिस्काच्या जिवितांतल्यानूय शिकुया. सहभागिलीपणान हें मिसांव फुडें व्हरपाक
जेन्ना भायर तावन गोंयांत आयलो आनी गोंयांत तावन हेर दुसरे कडेन आख्खी ईस्ट इंडीज हिंगासर सगळे हे भावार्थाची मिसांवां जी आसा ती तांणी केली सहभागिलीपणान केली. ही शिकवण क्रिस्ताची सगल्याक दिवंक जाय आसली ती सहभागिलीपणान केली आनी सहभागिलीपणान कोलॅबोरेशनान जेन्ना आमी हें सगळें करता तेन्ना आमचें जैत जातलें, तेन्ना आमकां बरेपण मेळटलें, तेन्ना आमी एकामेकाच्या हाताक धरून ही उदारगतीची पावलां आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसारा पासत मारूंक पावतले. आनी संवसाराचेर जें कितें आड आयिल्लें आसा, जे आमकां कमिटमेंट्स दिल्ले आसा राष्ट्रांक, ती आमची जबाबदारी जण एकल्यान आमी करीत जाल्यार आमचें निसणटन न्हय पूण बरेपण आमकां येतलें. तर हेंच आमकां समजून घेवंक आनी ताचे प्रमाणे आमी वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. सगळीं वेरावया आनी आमचो बाबार्थ आमी एका ताळ्यान परगटुया. सोत मानतान देवा, सरकारीन पृथ्वीचेर वसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमया आंकवान मारी खावन सोडमलो पोंस पिलाता काल ताणी कोस सोसले ताका पुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सुरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तावन शिऱ्या मेल्ल्यांची मुजुरी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक भोगतास लेखकार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जी कांय मागणी आमी आतां बापा मुखार दवरुया. बोरी कोबर हाडटा ताची पावलां सुंदर. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी तांची गौलेक सेवेंतल्यान सगल्यांक कसलीच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सोमया जेजूचें कालीज मोन घेवंक जेजूचो रुपकार जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोगतांक सोगोत जावं सगळ्या राष्ट्रीय सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो लाभ सोडिनासतना पूण उदार काळजा मोनान आपले पोरजेची सेवा चाकरी करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. सगळीं आमच्या घराब्यांनी जण एकल्यान एक दुसऱ्याचें बरेपण चिंतून पेल्याक आपल्याच फुड्यान घालून माये मोगान जिवन जेजूची आज्ञा पाळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें म्हाका पावलें. हालींच्या दिसांनी तरेकवार गोरजांक सांपडलोलीं भावा भयणां आमकां मेळटात. सगलो भेदभाव आनी वेगळोचार कुशीन दवरून आनी पयस करून उक्त्या मनान आनी सदोळ हातांनी दिवंक आनी गरज बागोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव सर्गीचे बापा, कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दोन ती मानून घे आनी कितें बरें आसा तें फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तुझ्या पोवे दोऱ्या मुखार
म्हज्या बाबड्यान मोजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नाते पवित्र तुजेच्या बाबा सोबीसपण मानून घेवूं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर. कातारीन तुज्या भोक्तिणीची कालचां तुज्या मोगान इतलें लासलें की हे मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीचे सगल्या वळवड्यांचेर जोयत वेलें. तेच मोगान आमची कालचां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची कालचां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सोर काडीन सोर ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. कातारीन तुज्या रोसाक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनीक आपलें रगत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनीक अशें तांचे वसोतकायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन पोलसोलताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसून तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. साव ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी खांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोक्सोन मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavardaco gut purgotuja. Sonia Jesu, ami homodotata, ani ikasit lepieta. Ikle oči, tu wywołanicu, ani tuże moron purgota. बापा
जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपोणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती बाग्योन जुजे तिचो पोती बाग्योन धर्मदुता आनी सोर खाणी तुका मानवल्यान बाग्योन फ्रांसीस शावेरा आनी सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांट दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनांनी फोयफो तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरुणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिंकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक पोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशाक अंतर आयकता तर आमकां तुजे उदार काकलोटीन सोर पातकांतली सुडय आनीक सोर आकातांतली पाटाय सुमेचे क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाटाचेर दीस घाल आनी तुजी कशें परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोडून सांबाळ जो ची येता राजवो चलयता सासनाच्या सासनाक सुमेची शांती सदांकाल तुमचेय सव्या आसूं एकामेकाक माय मोगान जेजूची शांती दिवं देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी म्हज्या बाबीनो ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी मोचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवूंक फुडें सरचें कुमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे वे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमी आमचे दोळे धांपूया आनी काळजां शिवलोल्या जेजूचे आसणे आमी अणभवुया. दर दिसा जेजू आमच्या काळजांत येता. जेजूची देख घेवन ह्या समाजांत बरें जिवी जिवंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, कातारीन तुज्या रोगसाक्षणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनीक कोश्टां मोनांत जोयतीवंत तुवें केली. आनीक आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोटाय आनीक जोयतीवंत कोर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळे आमी बसूया. आयच्या मिसाची भेट समोर लावल्या फादर मायकल पेरेरा एसविडी, तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज बाग्योन फ्रांसीक शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळी 6 वाजता, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30 आनी सांजे 4:45, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार फुलांचे पयशे बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवं जाता. तुमच्या खाशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळ्ळो जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वो बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून कळोवचें. दर मिसाची भेट सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. कोणाच्या भाशेन आमकां मिसांत भाग घेवंक आदार दितल्या सेंड्रा पासत आमी दिनवासता. मिसाची मांडावळ केलोल्या सोशल एपोस्टलेट ह्या भाव भयणाक आमी दिनवासता. नोवेनाच्या दिसांनी सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत पवित्र साक्रामेंताची बोजवण आसतली. तुमच्यान वेळ सारूं येता. कुर्तेरेची फिरगोसकारां भायर हेल्थ कॅलेंडर विक्रेक आसात ते घेवन तांकां तुमच्यान आदार दिवं येता. सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. बाग्योन फ्रांसीक शावेराच्या नोवेनाचे मागणे. बाग्योन फ्रांसीक शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचें खासगी मागणें आमी बापाक उबारुया. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा आमेन. Francis Chavera, Ora Cubra, Radi Samcha Mogan, Australia, Besaugan Saiba, Shazar Goicha. फाल्यां आमी यूथ डिवायसी तांचे पासत आमी मागतल्या अदी करून फाल्यां 3 वरांचेर चलचित्र आसतलें.